नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. साश्टी म्हणटा ती आमची एक कलाकाराची खाण आणि तियात्र म्हणटा तो साश्टीकाराचो प्राण. आनीक वेगवेगळे जे आमचे कलाकार आसात ते वेगवेगळे कला आमच्या सोशल जावं किंवा पॉलिटिकल जावं किंवा आमचे सांस्कृतीक जावं ताजेर कॉमेंट करतात आपल्या कातरांतल्यान आपल्या प्लेंतल्यान. आनीक ह्याच हाजेर आतां आमचे नोव्हेंबराक आमचो गोंयचो साहेब सांत फ्रांसीस झेवियर हाजें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. आनीक ताका लागून वेगवेगळे कलाकार आपआपले परेन आपली कला ताका लागून ताका ओंपतात. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आमी एनली बार्बोजा हाका हांगा आपयला. एनली तुका येवकार. एनलीचें एक एनली म्हणटा ते वील से दॅट सामके नवे तियात्रिस्ट म्हळ्यार कितें तांगे ल्हानपणांत लागून तियात्राचे मोग आशिल्ले. आनीक वेगवेगळे ताचे इवन ल्हानपणांतले ताका म्हाका दिसता चिल्ड्रन हातूंत तुका 2 हे मेळ्ळे आसतले एवॉर्ड्स, 3 मेळ्ळ्यात, 3-4. सो ते हांगा आयल्यान ताणें ताका आपोवपाचें कारण हांगा म्हणचें की ताणें सांत फ्रांसीस झेवियराचेर एक कांतार हें केलां. तें म्हाका एक तुजे कडल्यान जाण जावपाक जाय. कांतार तुवें कशें हें केलें, कित्याक लागून इन्स्पिरेशन आयलें, कितें जालें? आतां एक्सपोजिशन लागीं पावता हांव गेलें आनी म्हाका जाय आसलो सदांच गोंयच्या सायबाचें एक म्हणपाक कांतार. सो सुकोर दे सांता क्रुजान म्हाका लिरिक्स बरोवन दिले, सो ताका थँक्यू म्हणटा हांव. आनी मागीर अशें करून जालें. मागीर कित्याक लागून तुका सांत फ्रांसीस झेवियराचें इतलो हें कितें उमाळ कित्याक लागून? हांव धाकटेपणीसून तेगे अशें करून आमगे तेस बी जातरी हांव तेगे एक हिम आहा गोंयन सायबाचें हांव तें म्हणटालें. आनी म्हाका मामा धाडा तेजे खबर अशें करून जायत सांगताली तेगे स्टोरीज तेगे मिरेकल्स बी आहाय ते. सो तो सा अशें करून मुगे फेवरेट सीन मुगे पेट्रन. आतां आमी आमगे इंटरव्यू स्टार्ट केला न्ही. एक काम करता तूं ते आतां एक कांतार म्हणला न्यू त्याची मातशें म्हणून दाखयता. सकाळी सांजे गोवा माय मोच्या वोंटाचेर मोगांना पुरबायेन केळोयता तुजें नांव. तुज्या वेगीन दवरून तुवें आमकां सांबाळलें. ह्याच पासोत गोंयकारांक तुजें इस्ती मोसांव. गोंयच्या सायबान गोपान तुज्या बिराड केलां. सुरक्षा दिवन तुजेर आपलें घालून बेसांव. ह्या वर्सा 10 वर्सांनी गोंयांत आमच्या सायबा तुजें एक्सपोजिशन. सारकें बेस्ट म्हणटा तुवें. आनीक सामकें गोंयकाराक जें कितें दिसता न्ही तें तुवें तुज्या उतरांतल्यान हें केलें, आमगेलें एक्सप्रेस केलें. म्हाका एक सांग, म्हाका एक हें तुका फाटीं तुजें सद्याक आतां तो तुगे युट्यूबाचेर तुगे कांतार आयला आनीक सामकें म्हाका दिसता आतां बसून एक 17 जुनाक तुवें हें अपलोड केल्लें तें. सो आतां बसून तुका अरावंड 20,000 तुका व्ह्यूवर्स मेळ्ळ्यात. कितें दिसता तुका हें? बरो दिसता लायक इतू लोकांक मोग दिला आनी इतू जाणांन व्यू केले. बरो दिसता सारकें. लायक लोकांगेलो सपोर्ट जायो हे फिल्डान अशें करून कांतार बी म्हणटाय त्या फिल्डान लोकांगेलो सपोर्ट जायो. आनी कोण चोयल ना हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी तें चोयचें, व्हिडियो लायक करचें, सबस्क्रायब करचें. एक म्हाका सांग, तूं ते कांतरा भितर कांतरा आयले कशें आनी खंयचे तुगेले एट वॉट एज कम इन दीस? हांव कांतार म्हळ्यार हांव लायक अशें करून धाकटेपणीसून हांव 3 वर्सां आसता हांव म्हणटालें अशें करून घाराको बी कांतार. म्हाका लायक एवर सिन्स आय वॉज यंग म्हाका अशें करून बरें दिसतालें कांतार म्हणपाक. मागीर हांव इस्कुला गेलें तेदो म्हाका मुगे टिचरीन म्हाका जायत सपोर्ट केलो. स्पेशली आमगे हेडमिस्ट्रेस सिस्टर लिबिया आनी मुगे म्युजीक टिचर्स जॉर्ज टिचर विनी तें म्हाका अशें करून जायत कॉम्पिटिशनाक घायले, पेट्रियोटीक सिंगींग, सोलो सिंगींग. मागीर थिंगाय अशें करून प्रायज जिखिलो हांव. आनी मागीर मार्कूस सरान गेल म्हाका तेगे तियात्रांत. हय, मार्कूस गोन्साल्वीस सरान. आनी तेगे हितून 3 तियात्रां नाचिलां हांव, कॉम्पिटिशन तियात्रां 2 भुरग्यांक गेले आनी एक सिनियर कॅटेगरी. ना पूण हांव तुका विचारता तूं केन्ना साकून केन्ना म्हळ्यार एट द वॉट तुगे एज कितली आशिल्ली तेन्ना तूं हातूंत केलें कांतरा भितर? एज म्हळ्यार पयलीं साकून म्हळ्यार ल्हान आसतना कितें म्हणटालें तूं? कितें हें ल्हान आसतना अशें करून हांव कोंकणी कांतरां आयकतालें धाकटेपणीसून. लायक म्हाका अशें करून कोंकणी कांतरां जाय. रेडिओचेर काय कितें? ना, रेडिओचेर न्ही. लायक अशें करून ते धाकटे फोन आसता न्ही नोकियाचे, तेजे अशें करून मामा धाडा म्हाका ती वाजोवन दाखयतालीं तें. सो लोना स्पेशली आनी आल्फ्रेड रोज तेंगे कांतरां जायत आयकता हांव. मुगे फेवरेट सिंगर्स. एक म्हणून दाखयता. लोना गेलें. नोशीब मोजें कसलें
केन्नाच चितूंक नासलें कोणाक दिना कागा सायबा म्हाका बोगलां तसलें गो म्हाका मेवला बेबदो सायबा काजार जावन फसलें. धन दादा धन 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 दादा धन 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 दादा धन धन दा. एक म्हाका सांग आतां तुवें म्हणलां की तुगेलें म्हाका एक सांग तुका तुका नर्चर्ड कोणें जालें कोणें तुका मुखार हाडलें हें केलें. डेफिनेटली मुगे म्युजीक टिचर्सान मुगे सिंगींग टिचर्सान इस्कलान टिचर विनी एंड सर जॉर्ज आनी मागीर मार्कूस सरागे तियात्र वयता तो मार्कूस सरान पासून म्हाका अशें करून जायत सपोर्ट केला. आनी मागीर दुसरे सरूय हाय जुजे सर तेजे बारा हांवें म्हणलें तेगे कॉम्पिटिशना तेणें म्हाका अशें करून सपोर्ट केला जायतो. तेणें म्हाका अशें करून ते दोन हांवें डुएट म्हणलो तेजे बारा ते दोन तेणें लायक अशें करून म्हाका दाखयलें जाय अशें करून टॅक्निक्स सिंगिंगाचे. आनी हय ना म्हाका एक सांग आतां तुका तियात्र म्हणटा सामकें भितरल्यान आयल्यार तूं तियात्रांत नाचपाक शकता तूं काम करपाक शकता. कित्याक दिसलें तुका ही स्टेज आपणें हें करपाक जाय ह्या स्टेजीर वचपाक जाय कित्याक लागून दिसलें. हांव साम तियात्रा फॅन सारकें म्हाका सारकें बरें दिसता तियात्र तियात्रिस्ट सामको हें फेवरेट तियात्रिस्ट कोण चूज करपाक जायना मुगे लायक जायते जाण मुगे म्हाका सगळे बरें दिसताय सगळीं लायक सगल्यांगे आपल्यागे लायक अशें करून ओन टॅलंट आसता आनी ती ते दाखयताय सो दे आर ऑल गूड इन देयर ओन वे. सो म्हाका सगळीं तियात्रिस्ट अशें करून बरें दिसताय. सो धाकटेपणी हांव तियात्र चोयतालें आनी म्हाका सदां जाय आसलो तियात्रां काम करपाक. सो मागीर हांवें चिंतिल्लें हांव आतां चान्स मेळटा हांव तें खंय चोयतालें तियात्र रवींद्र भवन हॉलांत तियात्र चोयता हांव दाडा वता म्हाका दाडा मामा धाकटेपणी. तुमगे गांवां भितर तियात्र जायना पयलीं जाता तशें जायना ना राय जायना राय जाताय बट हांव रायत वचनालो गांवांत तियात्र चोवपाक म्हाका अशें करून लायक ते रवींद्र भवनां बी जाताय ते लायक. हेळा बी केन्ना काम केलां ना हेळा केन्ना काम केलें ना. कित्याक केलें हेळा काम केन्ना म्हणजे लायक म्हाका डायरेक्टली तियात्रांत लायक मेळ्ळो चान्स करपाक. सो हांवें मागीर थिंक केलें म्हाका अशें करून हेळा करपाक ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना मेळना म्हाका डायरेक्टली तियात्रां मेळ्ळा. सो हांव आय एम व्हेरी ग्रेटफूल फॉर दॅट. ना म्हाका एक सांग तुका आतां तूं कातरां म्हणटा हय आनीक हाजे पयलीं तुका जे चिल्ड्रन हातूंत भितर हें मेळिल्लें एवॉर्ड मेळिल्लें आनी तुगे दुसरो आनी कातरस आसा तागे हांवें इंटरव्यू घेतिल्लो आनी तो म्हणटालो यू आर अ मॅच्युअर सिंगर with this age he is saying that you are mature boy. So how this maturity has come to you? I don't go for vocal classes. हांव कीबोर्ड वाजयता सो ते नोट्साचे म्युजिका बारा म्हाका अशें करून लायक हेल्प जाता तें सगळें अशें करून म्युजीक. सो हांव घराको प्रॅक्टीस कोता अशें करून पयलीं हांव प्रॅक्टीस रिहर्सल मागताय ते दोना घराको पोतून येवन हांव मागीर प्रॅक्टीस कोता अशें करून आरशां भितर मुगे एक्सप्रेशन्स मुगे वॉयस लायक मुगे वॉयसा क्वॉलिटी चॅक कोता लायक वेर आय हॅव टू इम्प्रूव माय मॉड्युलेशन्स एंड ऑल सो थिंगा. आनी तुवें म्हाका सांगलां तुगे लॉर्ना सामकें फेवरेट म्हणून आनी लॉर्ना तुगेलेच न्ही आमगे सगळे गोंयकारांचे फेवरेट आसता ते आवाज आनी इतलो बरी आसा ताका नायटिंगेल ऑफ गोवा म्हणटात. एक खंयचें कातार म्हणटा तेगेलें हांव तेगे कापास हे आमगेलें नाचया कुपासार 1 2 3 4 नाच आतां आमचो सुरू कोर काय बरें बेंडें वाजता काळजाक संतोष भोगता चेडे आनी चेडवां नाचता माई म्हाकाय नाचोंक दिसता आगो तो तुका नाका आगो तो तुका नाका माई म्हाकाय नाचोंक दिसता. एक म्हाका सांग लॉर्ना तुका लायक जाता सगळें बरें आहा पूण एक तुगे तियात्राक भितर तुका पयलो ब्रेक कोण दिलो. मुगे पयलो मार्कूस सरानूच खंयच्या झाडां तेंगशेर म्हणून भुरग्यांगे तियात्रा कॉम्पिटिशना. आनी थंय तुका कितले हे मेळ्ळे. थिंग हांवें ओपनिंग म्हणलोलें डुएट म्हणलोलें आनी एक कोरल म्हणलो हांवें सो तिनी हेका मेळ्ळो म्हाका प्रायज. तो फर्स्ट टायम तो फर्स्ट एपियरन्स दिलें दॅट वॉज युअर फर्स्ट एपियरन्स ऑन द स्टेज. 3 हे मेळ्ळी तुका प्रायजां मेळ्ळी कितें दिसलें तुका. साप बरें दिसलें लायक अशें करून फर्स्ट टायम हांवें गेलें आनी तेन्ना म्हाका अशें करून मेळ्ळें प्रायज. सो आनी 3 मेळ्ळे म्हाका 2 मेळ्ळे डुएट आनी कोरला ते कॅटेगरी आसो ना ओपनिंगाचे सो म्हाका 2 मेळ्ळे डुएटा आनी कोरला. सो साम बरें दिसलें. मातशें ते कातार म्हणटा डुएट हांव ओपनिंग म्हणटात ते तियात्राचें. सोर देवाची तेंगशी
आपले रोचनेक देव पळयता मुनीस तेंगशेर पावतूंक संवसारान हारपीत जाता चोटी दिवती वांकडी तेवती खंयच्योय वाटो चलता. एक सांग म्हाका मार्कुसाचे तूं म्हाका 2 तियात्रां नाचला आसतले, एक फर्स्ट आनी एक मागीर लास्ट. ना 3 तियात्रां. 3 तियात्रां नाचला. मार्कुसाचे हे कितें तियात्र आसता आनी तिनूय वेळा ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. हय. सो कितें ते तियात्रां कितें आसता, कित्याक लागून लोकांक लायक जाता, कित्याक? तेगे स्टोरी बरोवप म्हणजे सात डिफरंट अशें लायक ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स तो बरयता तेदोना तेगे स्क्रिप्ट तेगे आख्खी स्टोरी आनी मागीर तेगे कास्ट आसत तो एक्टींग बी तो लायक एशको ते स्टोरी प्रमाणे तो लायक एशको चूज करता लायक तेंको तो आहा जाल्यार तें करपा तो तेशको चूज करता आनी ते मागीर सो तेशको. तुजे कडेन कशें आयलें तो तूं कात्र म्हणटा कितें म्हणटा ताका कशें कळ्ळें? मुगे दाडागे बरो फ्रेंड तो सो तेणें मुगे विडियो चोयलो एशको पयलें. दाडा कोण तो मातसो सांग लोकांक. एंटनी बार्बोसा मुगे दाडा. कोण तो? बीजेपी आमगेले एसटी मोर्चाचो वायस प्रेसिडेंट. सो ना तो तियात्र तो परफॉर्म करना. तुगे मामा तियात्रा म्हळ्यार मामा आनी कोणा म्हळ्यार तियात्रा कोण नाचले कोणाक कात्र म्हळ्यार आमगे फॅमिली हांव पळयलें. ओके. तियात्रां काम करपा. सो मार्कुस सरान लायक तो मुगे दाडागे बरो फ्रेंड म्हणजे तेणें मुगे विडियो एशको पयलीं चोयलोलें सो तेणें मागीर दाडा फोन मारून विचारलोलें ते रेडी आहा काय म्हूण करपा. सो हांवें मागीर दाडा सांगिल्लें सांग मुगो हांव येता म्हणून. सो आतां तूं कितें तियात्रां नाचता तूं विडियो काडटा आनी तूं शिकताय बी आनी तूं आतां 10th. हय. सो हे सगळें बॅलन्स कशें करता तूं? बॅलन्स म्हणजे आपली जात ते एशको लायक तुवें कॉन्सन्ट्रेशन लेवल तुगे बरो आसपा जाय शिकोत तेदो होकोत शिकपाचें कॉन्सन्ट्रेट करपाचें आनी तूं हे एक्टिविटीज तुगे कोता दुसरें सिंगींग बी तेदो तेजेर फोकस करपाचें. सो तेशको. म्हाका एक सांग आतां तुका जर बरें सामकें बरें व्हडले प्रोडक्शनाक तुका हें केलें सिलेक्ट केलें वतलें? डेफिनेटली. हां. हय. कोणाचें प्रोडक्शनाक काम करपा दिसता अशें कोण तुगे सारकें प्रोडक्ट आमगेले हो आहा रोस्कोन्स आहा मागीर प्रिन्स जेकब आहा मारियो म्हणटा आतां हे जालो गेलो सॅमी आहा मागीर आंबे आहा सगळे कोणा प्रोडक्शन वचपा दिसता? हांव कोण आपय तेंचे बरें हॅप्पली वयतलें बिकॉज म्हाका सगळे तियात्रीस लायक आनी हांव म्हाका मुगे टॅलंट कितू म्हाका स्पेड करपा मेळटा तितू हांव ऑपॉर्च्युनिटी घेतलें म्हाका मेळ जाली ऑपॉर्च्युनिटी. आनी एक सांग म्हाका तुगेले आतां आमगेले इंटरव्यू सोंपयता आसतना तुका एक हें करा तूं कितें जावपा आहा सिंगर कितें आनी खंयच्या लेवलाचें? हय म्हाका सिंगींग करपा जाय आय कंटिन्यू सिंगींग बट करियर वायज हांवें आजून तितू लायक तेजे लायक एशको हांवें चिंतूं ना तेजे हितूलें सो बट आय कंटिन्यू सिंगींग. बरें तुका म्हाका सांग तुका विडियो येता सगळें येता आनी तूं स्कुला वता तेन्ना तुगे ते कलिग्स आहा ते तुका कशें ताका रियॅक्ट जालें? सगळीं हॅप्पी जाताय म्हाका जायत जाण एशको विश कोताय आनी मुगे क्लासमेट्सांगे म्हाका जायत सपोर्ट आहा सो आनी मुगे फ्रेंड्सांगे सपोर्ट मुगे टिचरींगे सपोर्ट सो बरें दिसता. आतां सारकें जर सिरियसली पळयलें जाल्यार तुजें तूं कॅरियर तूं कितें करपाक जाय? एक्टर? No, singing will always be my hobby. I will do it sideways. Career-wise, pastry chef मुगे एक ऑप्शन. ओके. कित्याक म्हाका एशको बेकिंग आनी म्हाका बरो दिसता केक बी करपा सो. एनली तुजे बरोबर बसून हांव सामको आमगे इगोर्जे कडेन रावपी आनी इगोर्जे कडेन सदांच तियात्र सदां आयकपा येवन हांवूय मातसो तुजे इतलो न्ही पूण मातसो बारीकसो कातोलीस आनी तुगे आयकून म्हाकाय मातसो उमाळो आयलो एक कातारी म्हणून एक डुएट म्हणया तुका खंयचें आवडटलें? म्हाका पिंपरी मीठ. आमगे रॉबिन वाजाले. रॉबिन वाज आनीक हे आमगेले ऑफेलिया न्ही आमगेले फातिमा गे भयण हे जाली ती तागे काता ते एक स्टार्ट कर. गुमुगे इंग्लीश शिकिला कोटा आता तो बोटीचे सिर विस्कोता
सारको बाकरा चेड्या भाशेने सोता चोच्या युरोपियन दिसोता मन म्हाका नागो नासले बोटीचेरी केदो काय नदर घाली दिसो तुजेरी आतां मग आमी कारा करया न्हय आटेरी मग आमगेलो आवय होगा बातेरी. सो हेच आमी हे गोंयकार आनीक तियात्र हाजो इतलो हे आहा की लोकांची इम्पॅक्ट आसा की तियात्र आनी गोंय कुशीन काडपाक जायना. आनी हेच आतां आमी ह्या एंडी कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना हे तुमच्या मुखार आयिल्ले आहा. आनीक एंडी तुका आय वील हे तूं आतां इतलें बरें म्हणटा सो म्हाका तुगेलें हें जाय की सामकें हाय लेवला वयले यू शूड बी अ सेकेंड लॉर्ना ऑफ गोवा अशें इतलें मागता. आनी म्हाका दिसता तुगेलो आवाज जर पळयलो इट्स अ गूड मेलोडियस वॉयस सो तूं इतलें जातलें. आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा आनी एक्सपोजिशनाक सगळे गोंयकारूच न्ही सगळे वर्ल्डांतले लोक गोंयाक येवपाचे आहात. ते सान फ्रांसिस्कोचेर तुजें बेसांव पडचें इतलेंच म्हणटा हांव. आनी तूं आनीकूय व्हडलें जावचें इतलें मागून हो आमचो शो सोंपयतात आमी. तूं हांगा आयलें तुगे सामको तूं स्कुलांतल्यान वेळ काडून आनी तुगे ट्युशनांतल्यान वेळ काडून हांगा आयला ताका लागून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा.